मडगावचो आमदार दिगंबर कामत हांणी सोमारा मडगाव म्हालांतल्या वॉर्ड क्रमांक 22च्या रान कार्यालया लागसार आशिल्ली सिल्वर गेट वाठारांतल्या सुशोभीकरणाच्या उदरगतीच्या कामाचें उक्तावण केलें। ह्या प्रकल्पा खातीर 15 लाख रुपया खर्च जातले, तशेंच काम पालिका निधींतल्यान पुराय वाठारांतल्या उक्त्या सुवातेर जातलें अशें सुशोभीकरण केले उपरांत सांगलें। सगळ्या म्युनिसिपालिटीक मेळटात तातूंतल्यान पयले खेपेक एक कन्सेप्ट नवो आयला, फक्त ड्रेनी बांदप, बारीक रस्ते करपा वाट्याचें ब्युटिफिकेशन करप त्या वार्डांनी। आनी तातूंतल्यान आमी अविनाश बोरकार आर्किटेक्ट ताका अपॉयंट केल्लो कन्सल्टिंग आर्किटेक्ट म्हणून। ताणें थोडे प्लॅन्स काडपाक हेल्प केल्या आनी हांगा एक ब्युटिफिकेशन प्रोग्राम आज आमी जो हांगा नाल्ल फोडला तो ब्युटिफिकेशन प्लॅन सोसायटीच्या सगळ्यांची मागणी आशिल्ली की हांगा ओपन स्पेस डेव्हलप करचे। आमी टेम्पररी केले अशें चडशा वार्डांनी ब्युटिफिकेशनाचे प्रोजेक्ट्स घेतल्यात। जाल्यार सदांच आमी पळयता की रस्ते गटारां हातूंतच पयसो सगळो वता, पूण ह्या खेपे म्हणलें की सगळें आर्किटेक्टा कडल्यान बी डिजायन करून गेलें, कितें जाल्यार इम्पॅक्ट जावनी सोसायटीचेर। हातूंत तुका सिल्वर गेटीक एक इम्पॅक्ट जातलो, हें जातकीर कळटलें कशें म्हणटा। कॉस्ट कितलो आसतलो? 15 लाखाचो सुमार एस्टिमेट आहा। तांकां 15 लाखाचे पर्यंत एस्टिमेट कर म्हणून सांगिल्लें सगळ्या वार्डाक। कितशे जातले हांगा ब्युटिफिकेशन? हांगा ओपन स्पेस पूर्णपणे डेव्हलप जातली। स्टेज आमी टेम्पररी स्टेज दिल्ली तांकां, स्टेज परमनंट जातली। हो प्लॅन पयल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें।